हाचे तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें करतात? पयलीं आमी स्क्रिनींग कितें तें उलोवया दोतोर. वॉट इज स्क्रिनींग? स्क्रिनिंगान इनवॉल्व कितें जाता? सो स्क्रिनींग म्हळ्यार आमी दोळ्याचो पड्डो चॅक करतात. दोळ्याचो पड्डो चॅक करप म्हळ्यार फंडोस्कोपी. सो आमी करता कशी, आमी दोळ्यान थेंबे घालता, दोनी दोळ्यान थेंबे घालता. वी गेट द प्युपील डायलेटेड. ओके, प्युपील डायलेट जातकूच वी चॅक द रेटिना. पेशंटाचो पड्डो चॅक करता. आमी कितें चॅक करता? वॉट डू वी चॅक फॉर एज एन ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट? वी चॅक फॉर ब्लिडींग. रेटिनान कितें ब्लिडींग आसा जाल्यार वी चॅक फॉर इडिमा, सूज आसा काय दोळ्यान, एंड वी चॅक फॉर दिस न्यू वेसल्स वीच आय हॅव मेन्शन्ड प्रिवियसली. दिस न्यू वेसल जे न्यू शिरो तयार जाता आनी ब्लिडींग कितें आसा दॅट वी चॅक. सो वन्स वी हॅव सीन दॅट, वी कॅटेगरायज द पेशंट वेदर आसा डायबेटीक रेटिनोपॅथी काय किंवा ना डायबेटीक रेटिनोपॅथी. आसा डायबेटीक रेटिनोपॅथी, देन वी ग्रेड अकॉर्डिंग टू वॉट द पेशंट हॅज. Okay, so once this is done, we will move on to our investigations, like कितें करपाची गरज आसा. So this is the basic test that we'll do, and that everybody should undergo if you have diabetes. Okay, so the investigations will depend on, of course, now the patient has come fresh to us, we don't know whether the patient has high sugars or not, and we want to see the sugar control, so we'll check the sugar profile. So आमी fasting blood sugar level करतली. Postprandial म्हणजे 2 वरां जेवन खाल्या उपरांत, आणि HbA1c तुजो 3 महिन्याचो शुगर कंट्रोल कसो आसलो तो दाखोवन दिता. So these 3 important tests will do blood test. After that, there is another scan to actually check आता दोळ्याच्या पड्ड्यान सूज आसा, ती सूज कितली आसा ती पळोवपा खातीर we do a scan called as OCT. Okay, that scan we do and we measure कितली दोळ्याच्या पड्ड्यान सूज आसा, and that सूज त्या सुजीक आमी म्हणटा सिस्टॉइड मॅक्युलर इडिमा और डायबेटीक मॅक्युलर इडिमा. मॅक्युला म्हळ्यार दोळ्याचो जो सेंटर भाग आसता, पड्ड्याचो सेंटर भाग आसता ताका आमी मॅक्युला अशें म्हणटा. ओके, सो एनी कसली सूज त्या भागाक समज अफेक्ट जाता, इट वील अफेक्ट द विजन व्हेरी ड्रास्टिकली. सो तुमचे नजर आसा पळय ती सामकीच उणी जातली. ओके, सो ताच्या खातीर वी डू दी स्कॅन टू चेक कितली सूज आसा, and this will determine also the treatment further on.